मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कोणूच नात. फ्रेंडशिप्स ऑल वील एंड, रिमेंबर फ्रेंडशीप ऑल वील एंड. हांवें घेता म्हणजे फ्रेंड म्हळ्यार FRIEND, END म्हळ्यार एंड, फाय आनी एंड. तुजे इश्ट न्हू केदाळ तुजे सांगत आसतात, तुजे लागीं पयशे आसात, तुजे लागीं सबाय आसा, तरणाटपण आसात, तुजे केस बरे आसात, तुजे खात बारी आकर्शीक आसा, तुवें तरणाटपणार ताका संतोश दिवंक शकता चेड्याक या चेडवांक. वाव, या तुजे सांगता पयशे आसात, ह्या गमातां करूंक, सोरो पियोंक, मजा मारूंक, 4 गांव भोंवंक तुज्या सांगता फ्रेंड आसात, गर्लफ्रेंडी आसा, बॉयफ्रेंडी आसात. तुजे पयशे खाली जाले, तुका पिडा आसा, तुजी कात विद्रूप जाली, तुज्या कातीक मिरयो पडल्यो, पेंकट दूख सुरू जालें, बागवालोय, तुका आतां पुरासण जाता. कोण ना, सगळे सण वेतले, वेचीक पुताक सगळे सण गेले, ताजे इश्ट ताजे पयशे खाली जाले, तुका सण वेतले. देखून उडासोर वॉट इज परमनंट इज फॅमिली. FAMILY म्हणचे हांवें. F म्हळ्यार फादर, A म्हळ्यार अँड, M म्हळ्यार मदर, I म्हळ्यार आय, L म्हळ्यार लव, Y म्हळ्यार यू. फादर अँड मदर, आय लव यू. भोवमोगाच्या न्हू सांतीसेम त्रिंदादेक मान करून आमी दिव्यवाणी लायव्ह मागणे आमचे सुरवात करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. दैवी गायनां गितांचो बूक आसा, दैवी कलोरेत्री मंदिराचो. हातूंत कंतर नंबर E56 काडया, E56, पेज नंबर 141, 141. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना थरी अनाथो न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना थरी अनाथो न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विंसला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लेखलां, नांव तुजें लेखलां. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना थरी अनाथो न्हय म्हाका. सांडीत गिये आवय नेणट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडिचो ना, हांव सांडिचो ना. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना थरी अनाथो न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना थरी अनाथो न्हय म्हाका. अनाथो न्हय म्हाका. भोव मोगळा सर्गींचे बापा, कितलो तूं आमचो मोग करताय. एका आवय आपल्या नेणट्या बाळशाक, पान दिवच्या बाळशाक, आपल्या गर्भांतल्या बाळशाक सांडीत गी ना, ती सांडची ना. जर तर ती सांडीत जाल्यार बापा
तूं आमकां सांडिनाय, कित्याक तुवें आमकां तुज्या ताळव्या हाताचेर खांदयलाय बापा. सस्नेक मोगान तूं आमचो मोग करताय बापा. जशें कोंबी आपल्या पाकाट्या पोंदा आपल्या पिलांक आराम धरता आनी तांचें जतन घेता की तूं बापा तुज्या मोगाच्या वेंगेन आमकां सुरक्षीत सांबाळटाय. तूं आमचें जतन घेताय बापा. तूं आमचो बरो गवळी बापा. आमकां कांयच उणें ना बापा. बापा आमच्या दुस्मानांत हांव तूं आमकां राखताय, सांबाळटाय. आमच्या दोळ्या मुखारच आमच्या दुस्मानाक कसली गत फाव जाता ती पळोवनचे भागी तूं आमकां फोव करताय बापा. लांब आवक दिवन आमकां दोशी करताय. मान गौरव तूं आमकां फोव करताय बापा. फातराक आमचे पांय आदळनाशें तूं आमकां उखलून धरताय बापा. सर्पाचेर, इचेचेर, दुस्मानाच्या खोटेपणाच्या दुश्ट पाताळाच्या सत्तेचेर, सैतानाच्या त्या लोशिबेराच्या हर एका खोटेपणाचेर संपूर्ण जैत लाभयताय बापा. देंवसार सैतान आमकां हात सैत लावंक शकना, कित्याक तूंच आमचो बाप. तूं आमचें संरक्षण करताय बापा. हो अनभोग आम्हा समेस्तांक फावो कर बापा. सर्गुक्त कर दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या सर गरजांनी तूं पाव हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जो खरो देव तुज्या सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक. हांव दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या ह्या सर आयोजन करच्या हे कार्यक्रम तुमचे थंय पावोवच्या आमच्या भावा विनोद गंगुलीच्या समेस्तांचे तर्फेन तुमकां हांव म्हज्या नामान पठयतां, प्रणाम पठयतां, नमस्कार पठयतां आनी सगळ्यांची आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमकां हांव मागतां. आज आमच्या नियाळाक आमी घेवया तोबिताचो बूक. तोबिताच्या बुकांत हांव जायती लिसांव आसात, पूण आज एक लिसांव आमी घेवया. विशेश जावन तोबिताच्या बुकांत 11 अवस्वरान 14 अवस्वर थंयसर पयल्या वळीर तावन तुमी वाचयेत. सगळो अवस्वर तुमी वाचयेत. प्लीज टेक प्रॉफिट तोबीत चॅप्टर 14. थंयसर पयल्या वाक्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत तोबीत आपले 112 वर्सांचे प्रायर समाधानेन मेलो आनी ताका निनिवेंत फावो त्या मानान निकेपिलो. 62 वर्सांचे प्रायर ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ती ताका फाटीं आयल्या उपरांत तो समृद्धेंत जियेलो. ताणें दान धर्म केलें, कळनासतना देवाची स्तुती केली आनी होडवीक वाखाणली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही उतरां म्हाका उगडास येवचें. विशेश जावन मरणाच्या रितीन वांटो घेत आसतना जायत्या मरणाच्या रितींत मरणाच्या मिसाच्या बलिदानांत मोगाच्या हांवें वांटो घेतला आनी त्या वेळार म्हाका उगडास येवची. आनी थोडा वच जावन उतर प्रायवंत आमची आसात 80 वर्सां 90 वर्सां आनी थोडीं जाणां 100 वर्सां वाचली. म्हजी एक मावशी आसा एमिलिया डिसोसा. तिका आतां 107 वर्सां जालीं म्हणटात. ऑलमोस्ट 107. आनी ती जिवंत आसा. हे देवा करगा आनी किती लांब वाचून दी. पूण मोगाचें न्हू ह्या मालगड्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना तोबिताची जिणी वाचिची. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तोबीत आपले 112 वर्सांच्या प्रायर समाधानेन मेलो. कित्याक तशें तो समाधानेन मेलो? तो समाधानेन मेलो कित्याक म्हळ्यार तो भक्तीपणान जियेलो, देव बिरांतीन जियेलो, देवाच्या उतरांचेर पातयेनी दवरून जियेलो, देवाचे संदेश, देवाचे ते भसावण्यो, देवाचो तो प्रवाद पूर्ण जातालो म्हणल्यार भरवशान तो जियेलो. मात न्ही बरें कुटुंबा जिवीत तो जियेलो. आपल्या कुटुंबा खातीर वर्तो त्याग सॅक्रिफीस ताणें केलो. ताणें आनी ताच्या बायलेन मेळोन आदर्श कुटुंबा जिवीत जियेली, आदर्श काजरी जिवीत ती जियेली. आपल्या भुरग्यांक देवाचे उपादेश, देवाची आज्ञा, देवाचें उतर बरें करून ताणें विवर्सून सांगलें. आनी ताच्या भुरग्यांक विशेश भरवोसो दिवन देव भिरांतीन देवा लागीं वेता म्हणल्यार वय कुरपेंत भरोन तो मरण पावलो. आनी देखून ताच्या भुरग्यांनी आनी ताच्या बायलेन ताका मानान निकेपिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या मालगड्यांक मानान निकेपिता, व्हडा मर्यादेन निकेपिता, व्हडा गौरवान निकेपिता. वय भक्तीपणाच्या त्या करण्यांनी आमी ताका निकेपिता. आनी आतां दुसरी वळ म्हणटा 62 वर्सांच्या प्रायर ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली. तें आमी वाचता. when he was 62. 62 म्हळ्यार 60 म्हळ्यार 60, 62 म्हळ्यार 62. ह्या 62 62 60 आनी 2 वर्सांचे प्रायर ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली. आनी कशें? राफायलान म्हणजे देवदूत राफायल म्हळ्यार गॉड द हिलर. यहोवा राफा, यहोवा रफिका.
जेहोवा राफा, राफा येल म्हळ्यार देव, राफा म्हळ्यार गूण करचो, गूण करचो देव. ताच्या देवदूता राफाएला मुखांतर ताका दिश्ट मेळ्ळा अशें करता. आनी देव ताच्या पुता तोबियासाचेर, सुनेचेर, साराचेर देव आशिर्वाद घालता. आनी अशें तोबिताची दिश्ट ताका फाटीं आयल्या उपरांत तो समृद्धेंत म्हळ्यार ग्रेसकायेंत जियेलो. ताणें दान धर्म केलें आनी कळनासतना देवाची स्तुती केली आनी होडवीक वाखाणणी केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाचें न्हू, मरण पावल्ल्यांक मानान गौरवान आमी निकेबीजे आनी तांच्या जिवितांत आमी आदर्श जोड घेवचे. कित्याक मरण पावल्लीं मोगाचें न्ही जावन मरनात, मरची केवळ ताची कूड मात्र. आनी ती मेल्ली निर्जीव कूड ती कुसता आनी कुंभ जाता, धूळ आनी माती जाता. देखून ती कूड आमी सिमेस्त्रींत 6 फुटाच्या गुंड फोंडांत आमी ती पुरची. आनी वयर मोगाचें न्हू बरें कन्न मान सन्मान कन्न थंयसर एक कुरीस पुरसो, त्या कुर्साचेर तांचें नांव बरोवचें आनी थंयसर बरयता आमी देवा तें विशय घेता. वा थंयसर आमी बरयता मोर्स जानवा विथे लाते भाशेन. मोर्स म्हळ्यार मरण, जानवा म्हळ्यार जिवीत, विथे म्हळ्यार वाट. मरण जिविताची वाट. मोर्स जानवा विथे, वय मरण जिविताची वाट. कूड मरता आसतना आमचो आत्मो ससनाक जियेता. आमी आत्म्या थंय आमचो जीव ससनाक जियेता आनी ससनाक जियोवचें आमी खंय सर्गार. देखून कोलोसेकारां बरलें पत्र 3 वस्तर पयली वळ म्हणटा, वय तुमची दिश्ट सर्गार खंयसया, थंयसर सोमी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक थंयसर बसोन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमची दिश्ट आमी सर्गार खंयसयचय. सर्ग म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटा हेवन, HEAVEN. म्हणजे हेवन म्हणटा आसतना म्हाका हेवनांत कितें आसा, ह्या हेवन आमी कशें जडयेत. हेवनांत कितें आसा मोगाचें न्हू, जें कितें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, येदोळ पर्यंत आमच्या काळजांत रिकोना, तसल्यो वर्त्यो संगती देवान तसो मोग करतल्यांक थंयसर तयार करून दवरल्यात की. कोरिंथकारां बरलें पयलें पत्र 2 वस्वर 9 वळ, 1 Corinthians 2:9. म्हणजे देव म्हजो तुजो कितलो मोग करता न्ही. आमचो बापूय आमचो मोग केल्यार काल करता. बरो बापूय ताजो मोग करता तर कितें करता, तो दीस आनी रात गळटा, कश्ट काडटा, मिनात काडटा. आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक जाय तितलें आस्पतीक जोड दवरता. आनी म्हणटा सबार जाणांनी सांगचें आयकलां हांवें जाय तितलें जोड दवरलां फादर, म्हाकाय पुरो, म्हज्या भुरग्यांक पुरो, भुरग्यांच्या भुरग्यांक 7 पिळगे पर्यंत पुरो, तितलें करून दवरलां. तर मोगाचें संवसारी बापूय, संवसारी आवय आपल्या भुरग्यां खातीर कितलें मांगार रुपें, कितलें मोलादीक वस्तू, एक बरें घर, जागो सगळें करून दवरता जाल्यार सर्गीचो बापूय मोगाचें ಸರ್ಗಾರ್ कितले ಸಂಗತಿ ಕಂದೋರಿತ್. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. ते शाश्वत हे मोगाचें विनाशी. विनाशी म्हळ्यार विशेष नाशी. हांगासर नाश जावचे तसले सगळो संवसारच नाश जातलो. एक मांद्री कोवळलेल्या बरी हो संवसार ना मोगाचें देव कोवळतलो एक दीस, दोळ्यांक दिसचें सगळें नपयस जातलें म्हणटा पळय पुस्तक. पूण सर्ग सासनाक आसतलो आनी त्या सर्गार हांव आनी तूं देवा समेत सासनाक जियेतले. हालेलुया. मोगाचें हांवें थंयसर देवान कितें तयार करून दवरलां. हे संवसाराचें भांगार खाये न्ही मोगाचें तें उज्यान गेल्यार वय तें पिगळटा. पूण मोगाचें सर्गार देवान दिवची तें भांगार, ह्या सर्गींची ती वस्त्रां, सर्गीची ती संपत्ती, सर्गीचो तो परसळ. आमी मनशार न्ही मोगाचें भौतीक रितीन इन दीस वर्ल्डली ऑर सेक्युलर मेजरमेंट्स वी कॅनॉट इवन मेजर. आमकां माप करूंक साध्य ना. त्या सगळे वर्त संगती आसात मोगाचें थंयसर. आनी मेल्या उपरांत आमकां थंयसर आमच्या आत्म्याचे दोळे उगडटना आमकां तें समजतलें. पूण तो सर्ग जोडिचे जाल्यार ह्या संवसारांत मोगाचें संगती भोव गरजेच्यो म्हूण म्हाका म्हज्या नियाळाक आयले. संगती ह्या तोबिताच्या जिवितांत आमी जाणत आतां 6 H's. H ऑनेस्टी, H ह्युमिलिटी, H हार्ड वर्क, H हार्ट वर्क, H ह्युमर, H होलिनेस. संगती हांव परतून एक सांगता इंग्लिशान. ऑनेस्टी, ह्युमिलिटी, हार्ड वर्क, ह्युमर, होलिनेस. ऑनेस्टी म्हळ्यार प्रामाणीकपण, ह्युमिलिटी म्हळ्यार खालतेपण, हार्ड वर्क म्हळ्यार कठीण परिश्रम, हार्ट वर्क म्हळ्यार काळजांत थावन मोग करचो, ह्युमर म्हळ्यार संतोश बरी जावचें, जावन आसा. होलिनेस म्हळ्यार पवित्रपण. हालेलुया. मोगाचें तो भितर हे 6 गुणी आमी पळोवयात.
ऑनेस्टी प्रामाणीकपणान जियलो. मोगाच्यान सर्ग आपणावचो म्हळ्यार ह्या संवसारांत सतान जियोवचें, नितीन जियोवचें, देवाच्या उपादेशां प्रकार जियोवचें. तो भित मागण्याचो मनीस सदांय मागणें करतलो. सकाळीं उठून मागणें करतलो, सांजेर मागणें करतलो. आपल्या पत्नी सांगता तो मागणें करतलो, भुरग्यां सांगता मागणें करतलो. आनी आपल्या भुरग्याक तो बी आसाक पयशेल्या गांवांत धाडटा आसतना तो पयलें ताका म्हणटा, पुता खंयसर आसल्यार उडा आसोर देवाचे उपादेश ते पाळ, सत्रायन पाळ, केदींच ते विसरा नाका. तुज्या देवाक विसरा नाका, तुज्या पुर्वजांच्या देवाक विसरा नाका, तुज्या पुर्वजांचे भवार्थाचे आदर्श तूं विसरा नाका. अब्राहमाचें, इसाकाचें, जाकोबाचें विसरा नाका. हे भाग्यवतपणाच्या वाटेन चल. मोगाच्यान तो बी जियलो, आपल्या भुरग्यांक ती वाट दाखयली. ताचें तें आसलें कालतेपण, सादेपण. तो मोगाच्यान निर्वासीत जाल्लो. इस्रायली तांकां व्हर्त संतोश जादोस काय देवान दिल्ल्या गांवांत इस्रायलांत जियोवचें. तो भित आनी ताचे आवय बापायक नेबुकदनेझर रायान थंय तान उठयलें, इस्रायल गांवांतान उठयलें आनी तांकां बॅबिलोनाक व्हेलें. आनी बॅबिलोनाच्या निनवेंत ताणें रावचें पडलें, परदेशांत रावचें पडलें. पळया थंयसर ताजे आवय बापूय मरण पावली. कशें म्हणणें ना जावंक पुरो नेबुकदनेझर रायाचे शिपायानी लकाट घातलें. म्हणजे ताजे पुर्वज, ताजे कुटुंबाचे कोणी ताचे सांगता नांत तो भित. तरी देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरून तो जियेलो देखून देवान ताका अर्थीक ग्रेस्तकाय दिली, समृद्धी दिली. जाल्यार ताचें तें आसलें कालतेपण. आमी पळयता न्ही, जर तर एका केळम्याचेर व्हडलो घडाय आयलो, जर बरी व्हडली व्हडली केळी जाल्यार तर जडाय आसता. केळमो काल जाता बागवाता, घडायनातलो केळमो निट्ट उबे रावता. देखून घडाय आसल्या केळम्या तें कालतेपण जायची. खंयच्या रुखार चड आंबे आसा, चड फळ आसतात गे, तो फांटो बागवाता खंय. देखून मोगाच्यान कितले आस्त बदीक समृद्धी आमची ती आसता. आमी बागवात जाय, देवा मुखार कालतें जायचें. जें कितें आमकां जण घेतलां देवान आमकां दिलां, आमी न्ही. बरी बायल दिल्या, बरो घोव दिला, बरी भुरगीं मेळोन दिल्यान, बरी आवय बापूय दिल्यान, बरी समाज दिल्या, बरें काम दिलां, बरें शिकाप दिलां, जाणवाय बुदवंत काय उगडास शकत आसा, जायपतलें आसपदीक आसा. तुजें तें आसा जाय खालतेपण. तिसरें तुजें तें आसा जाय हार्ड वर्क, कठीण परिश्रम. कठीण परिश्रम करचें पडलें. कांयच नासतना इस्रायलांत तांकां हाडलें. खाली हातांनी मातनी वाटेर त्या शिपायांनी मारन बडोवन आंगार कितले खाई मार वस्तुरानांत आनी लज अमर्याद. थोडे फावटी गोबेलां सांगता एका कुटुंबांत जावन सांगता सयत जेवंक ना. जायत्य तराचो तत्वार. पूण कठीण परिश्रम कर. त्या निनवेंत बरें नांव ताणें जोडलें, मान गौरव ताणें जोडलो समाजेंत. त्या बाबिलोनाच्या लोकां मदें घात सयत, दुस्मानां मदें घात सयत ताका मान गौरव मेळ्ळो. मोगाच्यान कठीण परिश्रम केल्यार तुज्या दुस्मानां मुखारी देव तुका एक मेज मांडटा आनी थंयसर देवाची निशाणी जाता आसतलो, देवाचो मोग आमी वाचता वय त्या गिताच्या बुकान 2ऱ्या वसरान 4थी वळ सॉंग ऑफ सॉंग्स चॅप्टर 2:4 देवाचे आशिर्वाद आसतना देव तुका उंच उबारता. आनी 4थें जावन आसा हार्ड वर्क. हार्ड वर्क, दुसरें हार्ड वर्क. मोगाच्यान हार्ड वर्क आमी मतीन करता, सगळ्या आमच्या हाता पांयान कुडींत आमी करता. हार्ड वर्क म्हळ्यार काळजान तावन मोगाच्यान आमी केवल निश्ठूर जाल्यार जायना, क्रूर जाल्यार जायना, केवल मतीन चिंतल्यार पावना. मोगाच्यान काळजान तावन आमी बोगास जाय. येस, वी मस्ट डील वीथ आवर सेल्स वीथ आवर मायंड म्हणटात. बट वेन यू आर डिलींग वीथ अदर्स यू मस्ट डील वीथ युअर हार्ट. मोगाच्यान हेरांची बगणां जाणां जायची. दोळ्यांत रगत नातल्या बरी जावन वचो. हेरांचे कस समजायचे, हेरांचे दूख समजायचे, हेरांची दुबळटकाय समजायचे, हेरांची बूक समजायचे, हेरांची ताण समजायचे, हेरांचे गरजो समजायचे, हेरांनी सुखी गेल्ल्या वेळार तांची अस्कत काय समजायचे, तांकां आदारसून सुदारसून व्हरचें. मोगाच्यान ही एक बरें अपुरबायचें सगूण तुका सर्गार पावोंक तुवें पूण जोडीचें जाल्यार, सर्गार दिरवें पुंजयचें जाल्यार तुजें तें आसा जें हार्ड वर्क. आनी 5वें जावन आसा ह्युमर. ह्युमर म्हळ्यार संतोश. आनंद. देवाच्या भुरग्यांक सदांच संतोश. जिवितांत कितले कश्ट येवन दी, दगदण येवन दी, अनाहुतां जावन दी, कंडी जावन तोबेताक अनाहुतां, तो आसले घाव सगळो देसवाड जालो. विशेश जावन देसवाड जालें जेरुसलेमाचें तें देवाळ. तांकां मोगाचें वय बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन. तें गीत हांवें केदाळें. मोगाच्यान म्हज्या इतल्याक हांवें सांगचें वय बॅबिलोनाच्या त्या निनवेच्या त्या न्हंयच्या थडीर तांकां थंयसर बांदून घाल्लें. कशें आमच्या पुर्वजांक टिपू सुलतानान थंयसर मैसूर लागीं श्रीरंगापटना व्हरून थंय कावेरी न्हंयचे देगेर थंयसर बंदीखानो म्हळ्यार तें प्रिजन करून थंयसर बांदून घाल्लें. कित्याक कावेरी न्हंयचें उदक वळचें आसलें त्या आमच्या पुर्वजांच्या पेंगटाच्या वयर पर्यंत
वळतलें कित्याक म्हळ्यार आमच्या पुर्वजांचे मेळ्ळें काडूंक कोणी नातले ह्या तांचे हात बांदून गेल्ले तांकां तांचे कूडच तांकां नितळ करून जायनातलें कावेरी न्हंय तांच्या आंगांतल्यान वळटली त्या उदका भितर तांणी दीस आनी रात आसाचे आसलें कितले कठीण कश्ट सुरवेर इस्रायलितांक निनवे कापून व्हरून बॅबिलोना कापून व्हरून थंयसर युफ्रेटीस ह्या इतर न्हंयो आसात न्हंयच्या तडीर थंयसर बॅबिलोनाच्या न्हंयच्या तडीर तांकां बांदून घाल्लें त्याच रितीन न्हंयचें उदक तांच्या आंगांतल्यान वळटलें तांकां नितळ करचे खातीर इतल्या कश्टांत आसतना ती रडतेलीं थंयसर जेरुजलेमा विशयान चिंतून इतले अपर्पयाचें व्हडलें सैत देवाळ त्या सोलोमन रायान दावीद रायाच्या पुतान तें बांदलें सक्कट लोकांनी जायती सेवा केली जायती थंयसर तांची वावंट मिनात काडली कठीण परिश्रम करून पूण बॅबिलोनाच्या रायान तें सगळें देसवाट केल्लें परतून केदाळा तें बांदतलें ह्या विशयान नियाळ करून ते रडताले मोगाच्यान पूण आमचो तोबीत संतोशान आसलो सदांच खुशाली जाया खळा नासतना मागा सांग पावलो आमकां म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अवसरांत परतून सोम्या तें संतोश पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोश पावा खुशाली जाया सदांच खळा नासतना मागा हर एका घडीत आनी देवा गर्ग आनी हुकलाप दिया 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 म्हाका जेन्ना सांग पावल बंदेंत आसतना संतोश पावोंक आमकां सांगता तो बी ती संतोश पावलो जिवितांत मोगा जेन्ना कश्टांत ती आमी संतोश पावसे कित्याक आमचें घर मोगा जेन्ना थंय सरकार आसा दॅट इज परमनंट दीस इज ओन्ली टेम्पररी तें शाश्वत मोगा जेन्ना हें क्षणीक थंयसर आसा आमचें वर्तें दिरवें देखून कश्ट दगदणी मोगा जेन्ना चड वेळ उरानात पिडा शिडा बेगीनच गुण जाता देखून मोगा जेन्ना कितले सण दैवीक रेती मंदिराक येतात हांगासर मागणे रजार करता आसतना मोगा जेन्ना कितले सणां काम मेळनातलें काम मेळ्ळां कुवेटान एकलो बापूय हांगासर रडोन म्हणून आसलो फादर हांव थंयसर काम करनासतना कुवेट म्हाका आसचें ल्हान काम पूण हांवें जोड आसलें म्हज्या घरा धाडलें म्हाका तेका जाणा भुरगीं बायले भुरग्यांक त्या कुटुंबाच्या खर्चा खातीर पावनातले ते कश्टांनी भुरग्यांक शिकयलें बऱ्यांतलें बरें शिकयलां MBA जालां म्हज्या पुताक म्हज्या दुयेनी बरें शिकलां इंजिनियरींग केलां पूण दोगूय भुरगीं बँगलोरांत कितल्या वर्सां तावन आसात पूण बरें काम ना कांय सांबाळना हांव चिंता केदाळा तांकां बरें काम मेळटा आनी हांव कुवेट सोडून गांवाक येता आनी म्हजे बायले तांकां आतां रावता भुरग्यांचो बरो फुडार पळयता म्हळ्यार जायते वर्सां हांव कश्ट आसा फादर ह्या दिसांनी जायते पयशे करून तांकां दुबय धाडलें पुताक दुयेक दोगांयक थंय काम ना फादर खर्च कितलो जाला फादर रडता म्हाका हांवें ताका सांगलें तूं गांवाक आयिल्लें सांगत सर येवन रेतेर कर तो म्हणालो गांवाक येवंक म्हाका भिरांत दिसता फादर म्हाका रजा ना फादर इल्लीशी रजा आसची ती काडल्यार म्हाका सांबाळ उणो जाता कोण ना हांवें म्हळें देवाचेर पातीन येव आनी विस्वास दवर स्वता तुमी पयलीं देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी ह्यो सर संगती देव तुमकां वदक संद दितलो मातयेव 6 वळ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 हो भाव मोगाचे न्हू कुवेट रजा काण गांवाक आयलो आनी हांगासर आयिल्लो पयले ताचे बायले कणीन हांगासर दोगांय सांगाता मेळोन रेतेर करूंक आयली तांची भुरगीं थंयसर दुबय आसलीं हांगासर मोगाचें न्हू रेतेर करता आसतना 3 दिसांची रेतेर जाय जाल्यार तांकां दुबयतावन फोन आयले गे दुयेकी पुताक दोगांयक इंटरव्यू जाल्ले 2 म्हयन्या पयले आनी त्या इंटरव्यूंत तांकां काम जावंक नासलें पूण आनी हांगासर रेतेर करतना देवान तांकां दोगांयक कितें काम मेळ्ळां अशें गेलें चिंतल्या की कितल्या की चड मापान बरो सांबाळ आसचें बऱ्या कंपनींत बऱ्या एका परिस्थितींत तांकां काम मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी देवाचें काम करतना देव आमचें काम करता तो बीत मोगाचें न्हू देवा थंय एकवटान तिरासाणेन रावलो आनी देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद केलो आनी 7 जावन आसा 6 होलिनेस तो केदाळ पवित्रपणान जियेलो पवित्रपण भाग्यवंतपण हें मोगाचें न्हू देवाक मानवता देखून हांवें तो बी ताच्या जिविता विशयान नियाळ करतना म्हाकाय मोगाचें न्हू थोडे संगती थंयसर म्हाका मेळ्ळे ताच्या जिवितांत ताचें बरेंपण पयलें जावन आसा तो देवाचें उतर पातयेलो आनी देवान केल्ल्या त्या भासवणेचेर संपूर्ण तरान तो पातयेन विस्वासान आसलो देखून ताच्या पुताक ताणें तो बी आसाक आनी ताका भुरग्यांक ताणें स्पश्ट तरान सांगलें देवान केल्ल्यो बसवण्यो खंडीत जावन ते पंथाक पावतल्यो आमी इस्रायलीत खंडीत जावन ह्या गांवांत तावन ह्या बॅबिलोनांत तावन फाटीं इस्रायलाक आमी वेतले हांव थोड्याच दिसांनी बॅबिलोनाचो राय चलवतलो नेबुकदनेझर राय चलवतलो हें सगळें निनिवेत देसवाड जातलें खंडीत जावन तुमी निनिवे सोडी जय आनी मिद्यानाक वचसय पळया मोगाचें न्हू देवाच्या भुरग्यांक देवच संदेश दिता बॅबिलोनान त्या वेळार वर्ती ग्रेस्काय आसली मोगाचें आजय आमकां दिसता वर्ती ग्रेस्काय आमच्या भारत देशाच्या थोड्या शारांनी विशेश ग्रेस्काय आनी थोडी म्हणटात अमेरिकेंत वर्ती ग्रेस्काय आसा इंग्लंडांत आसा आनी कॅनडांत आसा ऑस्ट्रेलियांत आसा पूण मोगाचें न्हू केदाळा खंयच्या गांवची ग्रेस्काय वेतली म्हण आमी नेणा पूण देवाची भुरगीं मागणें ध्यान करतना देवच तांकां उगडापें करता देखून मोगाचें न्हू तो बिता बरी मोगाचें न्हू चतूर जाया जागृत रावा
आनी देवाचो संदेश बरो करून स्विकार करा. तोबितान केल्ल्या बरी. दुसरें मोगाचें न्हू तोबितान ताच्या भुरग्यांक बरें करून ताणें सांगलें, वय तुमी हो गांव सोडून वचोंक तयार आसा जय. वय हांव मेल्या उपरांत म्हाका मातयेक लायतलो. म्हज्या उपरांत म्हज्या बायलेक मातयेक पावलेंच निनवेंत कितले तुमकां फ्रेंडशीप आसल्या रे तोबियास. आनी सर तुज्या भुरग्यांक काण घेवन कुटुंब काण घेवन हो गांव सोडून वचू. मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें कोणूच ना. फ्रेंडशिप्स ऑल वील एंड. रिमेंबर फ्रेंडशीप ऑल वील एंड. हांवें घेता म्हणजे फ्रेंड म्हळ्यार FRIEND. END म्हळ्यार एंड. फाय आनी एंड. तुजे इश्ट न्हू केदाळ तुजे सांगत आसतात. तुजे लागीं पयशे आसात, तुजे लागीं सबाय आसा, तरणाटपण आसात, तुजे केस बरे आसात, हां तुजे खात बारी आकर्शीक आसा, तुवें तरणाटपणार ताका संतोश दिवंक शकता चेड्याक या चेडवांक. वाव या तुजे सांगता पयशे आसात, या गमातां करूंक, सोरो पियोंक, मजा मारूंक, 4 गांव भोंवंक तुजे सांगता फ्रेंड आसात. गर्लफ्रेंडी आसा, बॉयफ्रेंडी आसात. तुजे पयशे खाली जाले, तुका पिडा आसा, तुजी कात विद्रूप जाली, तुज्या कातीक मिरयो पडल्यो, पेंकट दूख सुरू जालें, बागवालोय, तुका आतां पुरासण जाता. कोण ना, सगळे सण वेतले. वेचीक पुताक सगळे सण गेले. ताजे इश्ट ताजे पयशे खाली जाले, तुका सण वेतले. देखून उडासोर. वॉट इज पर्मनंट इज फॅमिली. FAMILY म्हणचे हांवें. F म्हळ्यार फादर, A म्हळ्यार अँड, M म्हळ्यार मदर, I म्हळ्यार आय, L म्हळ्यार लव, Y म्हळ्यार यू. फादर अँड मदर, आय लव यू. अकरे कुर्चें तुजें कुटुंब मात्र. तोबितान तोबियासाक म्हळें अकरे कुर्चें तुजें कुटुंब मात्र. तुजे आवय बापूय, तुजी बायल भुरगीं तुजी कुटुंबाची, तुजी दायजी गोत्रां मात तुजी. आनी ही देवान तुका दिजे. आनी ह्या कुटुंबाचे सयत जेजून म्हणल्या बरी, कोण म्हजो बापूय, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी, जो कोण देवा बापाची खुशी जाणा जावन ती खुशी पाळटा, देवाचें उतर पाळटा, ती मात्र म्हजी आवय बापूय भाव भयणी. म्हणजे जुजे बाप जावं दी, मोरी माय जावं दी. जेजूक मोगाचें कित्याक देवा बापाची खुशी करतात. देवा बापाची खुशी करनातली मोगाचें नांव आमचें सांगता सरकार ससनाक जिवितांत आसचें ना. देवाच्या उतरांत हांव पयस सरतले हांव पयसर निनिवेंत आसात सगळे अनुभवर्ती. वय देवाक पात्यानातली बॉम्बे पुजा, मुर्ती पुजा, माट मंत्र करतले तसली असल्या कावन मेगळो आसा. Ephesians chapter 3 verse 15. Ephes 3:15 म्हणटा, हरी एक कुटुंब सर्गी संवसारी आनी पाताळी देवात थावन नांव घेता. तर मोगाचें न्हू पयलें कुटुंब जावन आसा देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा. सांती सेम त्रिंदाद एक कुटुंब जावन आसा. त्या कुटुंबांत हें आमची कुटुंबां एक जावन जियोवची गरज आसा. हर एक आवय बापायनो, हर एक भुरग्यानो तुमच्या कुटुंबाक सांती सेम त्रिंदादीनी एक जावन जियेशें करा. तिसरें जावन आसा गॉड वील रिबिल्ड द टेंपल. मोगाचें न्हू तांचें देवाळ देसवाड जाल्लें तरी तोबिताक आसलो एक बरवसो. देवान दिल्लो तो बरवसो. देवाच्या उतरान देई, वय जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण जातलें. देव आमचेर दया खाकून येतलो. आमच्या जिवितांत मोगाचें कश्ट आनी वरां येताच. एकली म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हज्या बापाय कॅन्सर आसा फादर, मरता फादर. हांवें म्हळें कॅन्सर आसा म्हणलें बरें केलें आनी दाक्तरान तुका दाखोवन दिलें, पूण तो मरता म्हणचे तुवें सांगचें. देवान सांगो ना न्ही, दाक्तरान सांगता, दाक्तर सांगता. पूण म्हजो देव म्हणटा तसो जीव म्हज्या हातांत आसा. तो बी तसो बूक पयला अवसर वाचा. त्या सैतानाक सर्वेस्वर देवान म्हळें, वय ताजी सगळी कूड तुज्या हातांत आसा सैताना ताका कश्टी, पूण जीव मात्र म्हज्या हातांत आसा. उडासोर मोगाचें जीव देवाच्या हातांत आसा. तें सगळें कुटुंब येवन हांगासर मोगाचें मागणें करून रितेर करून गेलें. ताचो बापूय दीस वेताना बरो जालो. कॅन्सर पिड्यांतलो सगळो सुटका जोण आतां बऱ्या भलायकेन जिवन आसा. हालेलुया. आनी एक भयण हांगासर येवन रोडान मागतलें, फादर म्हाका एक वय घोव आसा, परगांवांत आसा, दोगां भुरगीं आसात, हांव बिजनेस करना आसा, म्हज्या घोवान करून दिल्लें बिजनेस, पूण थंयसर म्हाका एक इश्टा जाल्या बिजनेस पार्टनर सांगता, हांव ताच्या तांकां वायट संबंद दवरना आसा फादर. म्हजें आतां घोवाक कळचें बरीं आसा आनी म्हजें कुटुंबा जिवीत कितें जातलें. हांवें म्हळें तूं सोद देवाचें राज्य आनी देव सकट संगती बरें करता. वय तुजें देसवाड जालें कुटुंबा जिवीत नव्यान आसा करता. तूं भिये नाका, तूं ही हांगा रितेर कर. आनी हांगासर रितेर केल्या उपरांत मोगाचें देवाचें उतर ताका बरें करून लागलें ताच्या काळजाक. फाटीं गेल्या उपरांत सदां पयत पुस्तक वचो मागणें रजार केल्या उपरांत त्या वायट संबंदा पयस सरूंक ताका साध्य जालें. घोव परगांवांतून आयिल्लोच त्या घोवा सांगता हांगासर येवन भुरग्यां सांगता हांगासर रितेर गेलीं. घोवान ताका संपूर्ण बक्षिलें, तेणी घोवाक बक्षिलें, माया मोगान एकवटलीं आनी त्या पार्टनराचो हांव पयस सरूंक तें बिजनेस संपूर्ण तरां पार्टनर हांव विंगड करूं तांचेंच म्हणलें करूंक ताका साध्य जालें. आनी मोगाचें देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. हालेलुया. पडलेलें देवाळ देव उबारतलो एक दीस. तो उबारतलोच. जेरुसलेम देवाळ उबारलेलो देव तुजें जिवीत नव्यान उबारतलो. चवथें जावन आसा, वय सगळे मनशाकुळ देवाक वळखतले म्हण तूं जाणा जा. तोबीत कितें म्हणटा पळय, तोबीत ताच्या बुकान 4व्या अवसरान 6व्या आनी 7व्या वळीर तोबीत चॅप्टर 14 वर्स 6 and 7. संवसाराची सर राष्ट्रां देवाशी परततलीं आनी ताची खरी स्तुती करतलीं.
आपणाक भुलोवन सूख करूंक लायलेल्या आपल्या मुर्तींक सांडतली. 7वी ओळ म्हणटा नितीच्या वाटांनी चलोन सस्नीक देवाची स्तुती करतली. हालेलुया. मोगाच्यान दैवीक लोरेत मंदिराक क्रिस्तांवांची मात न्ही. क्रिस्तांव न्हय असली कितलीं जाण येतात, पूण तांकां हांव स्पश्टतान सांगता, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಧರ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಹಂಗಸರ ಇಲ್ಲಿ मोगाच्यान जिणी बदलितात, मन बदलितात, काळीज बदलितात. कितले बरे व्यक्ती जाता, कुटुंबाक आशिर्वाद जाता, बैले भुरग्यांक बरेंकान सांबाळटात, घोवा लागीं मोगांची येतात, पवित्रपणांची येतात, बरीं जातात. तो बी तांणी मोगाच्यान देवा थंय रावन होच संदेश ताच्या भुरग्यांक दिलो. सगळो संवसार मनशाक जिव्या देवाक पातयेताले. मोगाच्यान अर्दी जाणवाय आसली, ह्या सारकी जाणवाय नातली. बोंब्या पुजा करतात, मूर्ती पुजा करतात, माठ मंत्रां करूं येतात, पितीसपणान पातयेतात. आमी क्रिस्तांव मोगाच्यान आमकां देवाची वळख मेळ्ळ्या, जिव्या देवाची, खऱ्या देवाची. ह्या देवाक सोडून आमी हेरां देवा फाटल्यान बोंब्या पुजा, मूर्ती पुजा आनी कितें पितीसपणा फाटल्यान वयचे नाका. ताच्या बदला देवा फाटल्यान आमी या मोगाच्यान नीज खऱ्या देवाचें आराधन आमी करया. एक दीस ती बोंब्या पुजा करतलीच आमचे लागीं येतली. थोडी जाणां आसात आमचे मते चंचल मनाची, दोंडदोडीचेर पांय दवरतली, ती धंडळटात आनी ती वेतात बोंब्या पुजा करूंक, मूर्ती पुजा करूंक. न्ही, सर्व संमेळनां, अरे सर्व धर्म संमेळनां न्ही. आमकां जाय निज धर्म संमेळनां, सत्य धर्म संमेळनां, जिवंत देवरा संमेळनां. आमी सगळ्यांनी सांगत जाय, आमी क्रिस्तांव जाल्यार कितें, कथलीक जाल्यार कितें, आमच्या मतें कसलीं पितीसपणां आसल्यार, आमच्या मतें कसलीं अंधविश्वास आसल्यार, मूर्ती पुजा आसल्यार आमी ती सांडी जाय. आमी सगळ्यांनी जिव्या खऱ्या देवाचें आराधन करचें. आनी 5वें, सर्व गॉड फेथफुली. तो बीत 14:8-9. तो बी ताच्या बुकान 14व्या वसरांत 8व्या-9व्या वळीर आमी अशें वाचता, म्हज्या भुरग्यांनो हांव तुमकां हो आदेश दितां, विस्वासी काळजान देवाची स्तुती करा आनी ताका मानवता तें करा. तुमच्या भुरग्यांनी सारकें आसलें करूंक, दान धर्म करूंक, देवाचो उगडास करूंक आनी प्रामाणीकपणान आपले सगळे सत्तेन ताची सदां काळ स्तुती करूंक तांकां सांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान न्हयच तो बी आपल्या पुता तोबियासाक आपल्या नातरांक सांगता तो तशेंच तो जियेलो. आमकां हेवन सर्ग जायचे जाल्यार आमी मरच्या पयलीं मोगाच्यान आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या भाव भयणींक, आमच्या फ्रेंड्सांक सगळ्यांक आमी सांगूंक जाय, दान धर्म करून जियेया, हेरांक कुमक करून जियेया, हेरांची सेवा करून जियेया, वाड्यांत, समुदायांत, फिरगजींत सांगाता मेळून जिया. SVP सेंट विन्सेंट डी पॉल ह्या मोरयेचें लिजन, ह्या जें कितें संघटन आसात तांचे सांगाता मेळोन बरीं कामां करून आमी जिवया. सरकार दिरवी पुजया मोगाच्यान. आमी भारत देशांत न्हू, आमी इंग्लंडा वचत जाल्यार थंयचे पयशे जायचे, आमचे रुपये व्हरून वचूंक जायना. कसले रुपये व्हरून वचचे थंय? आमी पावंड्स व्हरून वचचे. अमेरिका गेल्यार कितें व्हरून वचचे? तेंचे डॉलर्स आमी व्हरून वचचे. आमी जर तर हाँगकाँग गेल्यार आमचे इंडियाचे महात्मा गांधीचे फोटो आसले रुपये जायनात. थंय हाँगकाँग डॉलर्स आसात. त्या रितीन म्हाका सरकार वयता आसतना आमी कितें वरी जाय? आमी पून वरी जाय. कितें दान धर्म आमी केल्या, कितली सेवा आमी केल्या, कितलें आमी हेरां खातीर, कुटुंबा खातीर कठीण परिश्रमाचें काम केलां, कितल्या जाणांक आमी बक्षिलां, हेरांनी आमकां दुखयल्या रे, कितल्या जाणांनी सोरो सोडूंक, वायट सोडूंक, बऱ्या जिणेक घेवंक आमी कुमक केलां. तें मोगाच्यान सरकार आमची करन्सी, ते पयशे सरकार तें देवान तयार केल्लें तें आस्त बदीक आमी जोडचें जाल्यार आमकां तें गरजेक पडटलें. आनी 6th one, एक्ट इमिडिएटली. वय तुवें मन परिवर्तन करूंक आसा, फाल्यां करता, परवां करता, थोडी जाणांनी येवन सांगचें आसा, फादर हांव इल्लो सोरो सोडटां ह्या फावटी आनी येवन 4 वर्सां पुरो सोडटां. तशें जायना न्ही फादर, म्हाका रेतेर करून येवंक मन आसा. तुमी म्हाका म्हजे भुरगीं एक आडवाटेन गेल्यान बरी जायची, तांकां सैरीक जायची, हें म्हजें दूख आसा जालां ताका भुरगीं ना, ताचे खातीर म्हाका फादर. पूण म्हाका मात रेतेर करूंक आतां नाका, हांव आनी कितार नटो न्ही. आतां म्हाका 60 जालीं मात, एक 70 वर्सां जाल्या उपरांत आनी इल्ली प्राय जाल्या उपरांत येता. तशें जायना. तो बीत कितें म्हणटा 10व्या वळीर 14:10, तो बीत 14:10, आतांच बायसर तयार राव आनी हांव मरता. आतां हांव मरोन जाल्या उपरांत तक्षण म्हज्या बायली मरता पासून राख. म्हणजे प्रायवंताची सेवा कर. घरान प्रायवंत आसा, म्हाका तेन्नाची सेवा कर. कश्ट 4 जाणांनी म्हाका सांगचें आसा, फादर म्हज्या भावाक हांव बरे पयशांनी धाडटां, तो तूं पळोवन दी म्हज्या आवय बापायक. जायना म्हाकाच्यान. पयशे दिवन तुज्या आवय बापायक, तुज्या भावांनी आनी भावाच्या बायलेन, भयणीन, भयणीच्या घोवान आनी आश्रमान पळोवचें आनी तुवें पळोवच्याक. तुका सर्गींचे करन्सी जायचे, ते सर्गींचे डॉलर्स, सर्गींचे रुपये जायचे, सर्गींचे पावंड्स जायचे जाल्यार तुवें तुज्या आवय बापायची, तुज्या प्रायवंताची, तुज्या घरांत आसल्या पिडेस्तांची तुवें सेवा करी जाय.
हांव आनी म्हजी बायल दोगांय मेल्या उपरांत दोगांय की मानान निके पेल्या उपरांत तुजे मांव माय आसात कळ्ळें तो बी आसा तुजी बायल आसा साराचे आवय बापूय तांकांय मातयेक लायल्या उपरांत ताजे उपरांत राका नाका मागीर निनवे सोड आनी मिदियाना वच निनवेचो नासवचो आसा आनी आमी मोगाच्यान आमी जाणाव तो बी आसा त्या आवय बापायचें उतर आयकलो मोगाच्यान ह्या संवसारांत देवाक मानवाचें जाल्यार आवय बापायक मान दिजे आवय बापायचें उतर आयकजय आनी तो आवय बापायचें उतर आयकल्या मात न्ही देवाचो संदेश ताणें स्विकार केलो ताज्या माय मांवांक सैतान मातयेक लायलें म्हणजे ताका आवय बापायची आस्त मेळ्ळी माय मांवाची आस्त मेळ्ळी वर्ती समृद्धी ताणें जोडली आनी तक्षण तो गांव सोडून मिदियाना गेलो मिदियाना गेल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी ताणें पळयलें निनवेचो नाश जालो नेबुकदनेझार राय मेलो तो चलवालो आनी उपरांत पर्शियाच्या रायान तांचेर जैत वेलें पर्शियाचो राय तो राय जालो आनी आमी जाणा मोगाच्यान थोड्याच वर्सांनी इस्रायली तांक त्या बॅबिलोनांतावन पर्शियातावन इस्रायलाक फाटीं वचोंक देवानच साध्य केलें आमच्या जिवितांत मोगाच्यान देवाचेर पातयल्यांक कसले आशिर्वादां बेसांवां आसात मोगाच्यान आमी जाणा जातल्या मात न्ही किर्तन 9:1 थंयसर 8वी वळ अशें म्हणटा साम 91:8 नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण तुज्या दोळ्यांनीच तूं पळयतलोय नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो येता देखून दुस्मान आनी ग्रेस जाल्लें अभिवृद्धी जोडले पळोवन तूं मोसर बगिनाका एक दिसाचो नाश जातलो देवूच तुका तुज्या दोळ्यां मुखार दाखोवन दितलो तर दोळे जावन मोगाच्यान आमी मागणें करया बोमाकडा सर्गींचे बापा तो बी ताच्या जिवितांतावन आनी ताच्या पुता तो बी आसाच्या जिवितांतावन तो बी ताच्या बायलेतावन आनी ताज्या भुरग्यांतावन मोगाच्यान भुरग्यांतावन सर्गींचे बापा तूं आमकां वर्ते संदेश दिताय हे दैवीक संदेश स्विकार करूंक आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक आनी तुजी खुशी आमच्या जिवितांत आमी जियोंक बापा आमकां कृपा दी बापा दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा आमच्या मदें आसात पिडेस्त बापा तांकां गूण कर कोणाक कितें सर प्रोस्टेट ग्लँड कॅन्सर जाला त्या प्रोस्टेट ग्लँड कॅन्सरांत तूं ताका निवार बापा ताका भावाक थंय विशेश युरिनरी इन्फेक्शन आसा वय मूत रावना बापा तें परतून परतून गळटा त्या पिड्यान तें तूं ताका निवार बापा आनी एकल्याक ताच्या थाय बोनांत कॅन्सर जाला देर इज कॅन्सर इन इज थाय बोन्स ताच्या पोटऱ्यांच्या हाडांत कॅन्सर आसा बापा त्या कॅन्सरांतले तूं ताका निवार बापा आनी कोणाक पांयाच्या मती पोंदाक खिळे जाल्यात हाड वाडलां चलोंक जायना बापा बापा ताका गूण कर बरें कर बापा स्पॉन्डिलायटीस योय गोमटेची दूख गोमटी नीट करूं जायना गूण कर बापा थंयसर एकली भयण लिना म्हणली रडता बापा प्राय जाल्या कोण ना तिच्या कुटुंबाची तिका सारकें पळयना ताच्या बदलाक ती दुर्साता तिका कश्ट येतात बापा तिजींच भुरगीं तिका कश्ट येतात बापा तिका ह्या उतर प्रायर जतन मेळोवन दी जी कश्ट हळू कर बापा थंयसर आसा एक भयण मार्गारेट म्हणली भयण बापा ती काज जायनासतना रावली तिच्या भावा सांगता भाऊजे सांगता भयणी सांगता सगळ्यां सांगता आनी तिचें म्हणलें सगळें तांकां दिलें पूण बापा मरता भाऊ तिचो मेलो भावाची बायल मेली भयण मेली पूण आस्त सगळी आतां भावाच्या भुरग्यांच्या हातांत आसा ती तिका कश्ट येतात घरांतले भायर घालता म्हणटा ती भियेता इतले आस्त बदीक तेणें जोडलें आज तिच्या हातांत कितेंच ना खंय सर्वस्व रावचें म्हण तिका कळना वय आपूण भिकारी जाता म्हण भियेता सर्गींचे बापा त्या मार्गारेट तिचेर आशिर्वाद घाल बापा तुमचो तिका एक फुडार फावो कर फ्लेवी म्हणलें भयण आसा न्हिदले लागीं आसा फेंगटा सकला बोळना ताका तूं गूण कर बापा बरें कर बापा ग्रेसीचेर आशिर्वाद घाल बापा पिठर म्हणलो भाऊ बापा मागण्याक उलो करता बापा सूरज म्हणल्याचेर आशिर्वाद घालपा ताचो फुडार तूं नंदन कर बापा वय बापा सायमनाचेर बेसांव घाल सायमन म्हणलो तुका उलो मारनासा बापा चार्ली म्हणलो एकलो भाऊ उलो करनासा बापा ताचेर आशिर्वाद घाल बापा बेसांव घाल बापा बेसांव घाल मायखेलाचेर आशिर्वाद घाल बापा मायखेल आपल्या भायले भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता बापा ताच्या जिवितांत तो सुरसुरता बापा ताच्या तरणाटपणाच्या फातकां खातीर ल्हानपणाच्या फातकां खातीर ताका फातकांच्या बक्षांनी दी तुजो अनुभव दी बापा हांगासर वय दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर हे आमी मागता समियान जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन 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 सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन भोव मोगाचें न्हू दैवीक लोरेत्री मंदिरांत तुमकां केदाळे मोग आसो मान आसो आनी गौरव असो स्वागत हर एक हप्त्यांत हांगासर येतरी आसा सर्ती विभार जाय जाल्यार www.dccmulki.in हांगासर पळोवन घाला त्या वेबसायटीक वचा आमचें कॅलेंडर थंयसर आसा थंयसर तुमी मिसांची तेसावां धाडयेत या तुमचे प्रायर रिक्वेस्ट मागण्याची तेसावां धाडयेत वा थंयसर तुमी तुमचे लव ऑफरिंगी धाडयेत
सांगात आसा आमचे व्हिडियो सगळे तुमी पळोवयात. तुमकां येवंक जायना जाल्यार ऑनलायन पळोवया, येवंक जाल्यार खंडी जावन येया. शेनवारा सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत, रेतीर आसा 3 वरां उपरांत हर एका शेनवारा हांव तुमकां मेळटलो वैयक्तीक रितीन मेळोन तुमच्या खातीर वांजेर करतलो, तुमच्या माथ्यार हात दवरून मागतलो, या तुमकां कितें उलोवंक आसल्यार हांव तुमकां मेळटलो. तुमकां तुमच्या जिवितांत भरपूर देवाची आशिर्वादां मागता. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.